वेळसाव आणि कासावले वाठारात चलपी साउथ वेस्टर्न रेल्वे आणि रेल विकास निगमाचे काम तत्काळ थांबवचे म्हणून गोयचो एकवट विजय सरदेसाय आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन सादर केले। बिरेस्तारा गोयचो एकवट आणि गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय तसेच काँग्रेसीचो अमित पाटकर हांचे सयत जिल्लो अधिकाऱ्याची भेट घेतली। या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 4 मेक जातली अशें कळटा। गोयचो एकवट हांणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय तशेंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाचे सयत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली। वेळसाव आणि कासावले वाठारात चलपी साउथ वेस्टर्न रेल्वे आणि रेल विकास निगमाचे काम तत्काळ थांबवचे म्हूण जिल्लोधिकाऱ्याक तांच्यांनी निवेदन सादर केले। मजगती सरकारा कडल्यान नीज गोंयकारांची सतवणूक जाता अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सांगता। मजगती हे प्रकरण न्यायालयात असताना रेल्वे प्रशासन खाजगी जमनीत घुसून काम कशें करपाक शकता असो प्रश्न क्लाउड आल्वारीस हांणी उपरासला। दुसरे वटेन आपली खुर्ची वाटोवपाक मुख्यमंत्री सावंत हांचे सरकार केंद्र सरकाराच्या आदेशाप्रमाण काम करीत आसा। देखून आपल्या हक्का खातीर लोकांकूच कायदो हातान घेवचो पडटलो अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांचे म्हणणे। सरकार मोठी गोष्ट आसा काय गोंयकारांकूच हॅरेस करपाची एक सरकाराची प्रक्रिया वापरून जे इल्लीगल लँड ग्रॅब चालू आहा साउथ वेस्टर्न रेल्वेचो ताजेर आमचो तिका आग्रो इतलो आशिल्लो की थंय ऑफिसराक बसय आनी ताका ऑर्डर पास करपाक लाय डेटी दिवं नाका म्हणून आनी हे जाणटे लोकांक पिश्टाव नाका म्हणून हॅरेस करूं नाका। शी सेड इट्स अ सब जुडिस मॅटर अनदर कोर्ट इज हियरिंग let the person hear but he has to hear at least not give another date. This is our contention. 16 जालेली फकाणां जाली म्हणजे तशें जर जायना जाल्यार लोकांनी वचून कायदो हातान घेवचो पडटलो। Well, all that I can say is that the governments are only the people nowadays who are indulging in illegal activities. The people follow the law. The governments are which are breaking the law. And I cannot see how railway authorities can come into private lands and do work there and put a railway track, put embankments, fill up the area when the land doesn't belong to them. And we went to the Supreme Court, Valsam Panchayat went to Supreme Court, and Supreme Court said if the private owners move the court, they will get relief. Even the Supreme Court admitted that you cannot do something on private lands without acquiring them in the first place. Now I have suggested to them that they bring JCBs and they remove all the material which the railways have put. आज 16वे हियरिंग आशिल्लें 15व्या हियरिंगाक सगळे सिटीजनाक त्या सुप्रिटेंडंटान सांगलें की आपूण नेक्स्ट हियरिंगाक फायनल डेट आनी ऑर्डर पास करतलो म्हणून आज सगळे सिनियर सिटीजन हांगा जे who are 80 years and above have come today in a hope that this government will pass an order in their favor. आता 3 वर्सां जाली रेल्वेन केस घातिल्ली saying that हो आमचो जागो and we want to do work here and to restrain these people. 3 years for last 16 hearings, railway is just taking excuses and dates. So railways probably want to complete whatever work is there before the onset of monsoon. सो जेन्ना लोकांनी बोवाळ केलो जेन्ना लोकांनी सांगलें की तूं जर तर डेट नेक्स्ट वीक दिना जाल्यार आमी हांगाच्यान हालचे ना तेन्ना ताणें 4 मेक डेट दिल्या। आतां 4 मेक जी डेट दिल्या ती 17वें हियरिंग आनी म्हाका दिसता 17 म्हणल्यार प्रमोद सावंताक खतरा। इफ रेल्वे इज नॉट एबल टू प्रूव द डॉक्युमेंट्स सेइंग दॅट इज देयर लँड ही हॅज टू डिसमिस इट। ही जस्ट कांट कीप ऑन गिविंग द डेट्स। पूण आय थिंक वी विल स्टँड विथ द पीपल ऑफ वेलसाव आनी एज ही हॅज रायटली सेड त्या दिसाक आफ्टर लंच वी विल टेक अ JCB and whatever mud illegally trespass करून रेल्वेंचे घातला we will have to remove and throw it out. हाचेर आमी कलेक्टराक मेमोरंडम दिला आनी कलेक्टराक कळयता की जे डबल ट्रेकिंगचे काम कासावली वेलसाव पाली इजोरशी पळय चलता ते कायद्या भायर आसा। सिन्स द मॅटर इज सब जुडिस नाव इट इज बिफोर द कोर्ट। आतां 16 हियरिंग मायज जाले आयजू हियरिंग पळय तो तेचो जज ना आनी हितून सिद्ध जाता की साउथ वेस्टर्न रेल्वे डॉक्युमेंट ना। तुम्ही तरी रेल्वेक अशेंच ओनरशीप दिता विदाउट चेकिंग द डॉक्युमेंट नॉट दे कॅन प्रोड्यूस इट बिफोर द कोर्ट टिल डेट दे हॅव नॉट प्रोड्यूस एनी डॉक्युमेंट टू से दॅट द लँड बिलोंग्स टू देम। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकणेकार।